नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणल्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पयशांच्या आशेन शेतां विकच्यो न्ही, ते फुडले पिळगे खातीर राखून दवरपाच्या हेतान हाडला कृषी बील, म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। दूध व्यवसाय सुरू करपाक आनी तो वाडोवपाक सरकारी येवजण्यांचो घेवचो लाव। सगळ्यांत चड दूध उत्पन्न करपी राज्य गुजराताक भेट दिवन गोंयच्या दूधकारांनी घेवचें प्रोत्साहन, म्हणटा केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला। स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून पणजेचें दायज आयला धोक्यांत। सिवरेजीच्या कामांक लागून मळ्यांतली झर जाल्या बुरशी, थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। मडगांव एसजीपीडीएच्या नुस्तें मार्केटाची जाल्या अवतिकाय। पावसा पयलीं नुस्तें मार्केटाची करची दुरुस्ती, एसजीपीडीए रिटेल मार्केटाच्या अध्यक्षाची मागणी। दक्षिण गोंयांत लायट आनी उदकाचो डबल धपको। शेल्डें लायट बंद करून कोटावली करताले उदका पायपलायनीची दुरुस्ती। देखून सांगे, केपें, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांत नळ सुके। आनी दिवचल पालिकेन पावसा पयलींच्या कामाक केल्या सुरवात। मॉन्सुना पयलीं कामां जातली वेगेत पुराय, नगराध्यक्षान दिलां आश्वासन। आतां खबरो विस्तारान। पयशांच्या आशेन जमनी विकत सुटच्यो न्ही, त्यो राखच्यो, फुडल्या पिळगे खातीर सांबाळून दवरच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। एग्रीकल्चर बील हाडपाचें लेगीत हें एक मूळ कारण आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। अंत्रुज मालांत कृषी खात्यान कृषी महोत्सवाची कार्यावळ घडोवन हाडली। ह्या महोत्सवांत शेतांत लागपी वस्तूंच्या प्रदर्शनाचोय आस्पाव आसा। देखून सगळ्यांनी ह्या महोत्सवाक भेट दिवची अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें। 1961 पासून आतापर्यंत शेतीत चालले बदल आम्ही सगळेजण भेटलेच आसा। कुळ गुणकार कायद्याचे प्रणेते म्हणजे काही उपरांत बाब रवी नायकच आसात। तेंच्यांनी कुळ गुणकार कायदो गोंयांत हाडून शेतकऱ्याक आपलो हक्क मेळोवन दिवपाचें काम आनी खरो शेतकरी जो आसा तेंच्यांनी शेत रोयचें हे तेजे प्रणेते आसात। आनी आजच्या निमित्तान लोकांक आपल्यो जमनी स्वताच्या हक्काच्यो मेळ्ळ्यो, त्यो जमनी विकच्यो न्हू म्हणून आमी एग्रीकल्चर बील हाडलें। बरेच जाण विचारतात, बरेच जाण विरोध करतात एग्रीकल्चर बील कित्याक जाय म्हणून। एग्रीकल्चर बील इतक्याच खातीर निदान पेडी एग्रीकल्चर लँड तरी लोकांनी विकची न्ही। आमी म्हाका दिसता जर सगळ्यांनी मेळोन ह्या कृषी महोत्सव जर यशस्वी जातलो आसत 3 दीस, आयज म्हाका खबर आसा म्हणजे दनपारच्या वेळार हांगासर बसप खूब कठीण आसा, बट सांजच्या वेळार हांवें ताका म्हटलं 8 बंद करून नाका, 9 करा जाय जाल्यार। सांजच्या वेळार 5 ते 9 पर्यंत सगळे स्टॉल्स जे लागल्या, विविध डिपार्टमेंटाचे स्टॉल्स आसात, विविध शेतकऱ्यांचे स्टॉल्स आसात, थोडे आउट ऑफ द गोवा स्टॉल्स आसात, थोडी केरळाच्यान आयला, थोडी दाबोलीच्यान आयला। आमी म्हायती समजून घेवची पडटली। हांव गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक जे शेतीत इंट्रस्ट आसा आणि जे शेती रिलेटेड बिझनेस करता अशा सगळ्या लोकांक ह्या 3 दिसाच्या कृषी महोत्सवात मुद्दामून तुम्ही आमच्या फोंड्यात येवचे। डेरी व्यवसाया खातीर केंद्र सरकाराच्यो जायत्यो येवजणी आसात। जो डेरी व्यवसाय सुरू करपाक सोदता वा आदी पासून ह्या व्यवसायात आसात आनी ह्या येवजण्यांचो मुजरात लाव घेवपाक जाय अशें मत केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपालान उक्तायलें। गुजरात हे देशांत सगळ्यांत चड दूध उत्पादन करपी राज्य म्हूण फामाद आसा। देखून गोंयांतल्या दूध उत्पादकांनी गुजरातांत वचून थंयच्यान प्रोत्साहन घेवचें अशेंय रुपाला म्हणटा। डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री ये भी मेरे ही विभाग का हिस्सा है और डेयरी प्रमोशन के लिए और एनिमल के प्रमोशन के लिए भी भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। और गोवा तो हमारा पड़ोसी है गुजरात का, और गुजरात तो देश में ही नहीं दुनिया में डेयरी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ के ऑनर्स, यहाँ के पशुपालक डेयरी सेक्टर में या एनिमल हस्बेंड्री में हमारी जो भी स्कीमें हैं इसमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट की भी हैं, डेयरी डेवलपमेंट की भी हैं। और इसको देखना समझना चाहे तो गुजरात में अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। कोऑपरेटिव के लेवल पे देश में ही नहीं दुनिया
हैं वो दिखा सके। इतना अच्छे सक्सेसफुल मॉडल गुजरात में ही चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे मंत्री महोदय के माध्यम से कहूँगा कि जिन पशुपालकों को या एंटरप्रेन्योर्स लोगों को यदि डेयरी के बारे में देखना है, सुनना है, आगे बढ़ना है, तो मैं गुजरात में निमंत्रित करता हूँ, वो आए, देखें और इसका लाभ यहाँ गोवा में भी आगे बढ़े। स्मार्ट सिटीच्या नावान जो सावळो गोंधळ चल्ला तो पणजेकारां खातीर नवो न्ही। ह्या कामांच्या कोफुसावाक लागून पणजेचें दायज लेगीत धोक्यांत येवपाक लागला। सिवरेजीचे पायप घालपाच्या कामाक लागून मळ्यांतल्या मारुती राय संस्थानाची झर विद्रूप जाल्या। झरीच्या प्रवाहाचें उदक आडावन उरिल्ल्यान झरीचें उदक तळ्यांत सांठून उरलां आनी सबंद तळ्या भितर शेळो दाटला। पळयात। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेचे 12 बिरेस्तार जावन पडले। नियोजन नासतना चलिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांच्या कोफुसवाचे नवे दुसरे उदाहरण म्हळ्यार विद्रूप जाल्ली मळ्यांतली झर। हे झरीचे उदक ज्या रस्त्या पोंसून व्हांवता त्या झरीची वाट सिवेजीचे पायपलायन घालून बंद केल्या। देखून उदकाक वाट नाशिल्ल्यान हे व्हांवते उदक थंयसरूच आडून उरलां आनी परिणाम ह्या झरीचे उदक तळ्यानूच सांठून उरता। स्मार्ट सिटीच्या घाळपणाचेर आदलो पणजेचो नगरसेवक मिलिंद डिक्रूजान तिडक उक्तायल्या। ही जी पळय दिश्टी पडटा ती आमची फेवरेट झर, मोगाची झर। हे झरीचे आमी भुरगेपणान आसतना उदक पिल्या आनी एवरीथींग आमी हिंगासरल्यान लोक येवन हिंगासरल्यान उदक भरून भरून व्हरोन आमी आमचें जीवन काडलां। आयज म्हाका दूख दिसता पळोवपाक ही झरीची आमची हालत अशी जाली। लास्ट टायम वचना म्हणून हें उदक जें हे सायडींतल्यान हें उदक पासर जावन तिका जॉयंट जाता तें वचना म्हणून आमी जायते कंप्लेन केले। देवलाची कमिटी येयली आनी आमी एकठांय जावन आमी कंप्लेन दिली। तरी आयकना म्हणटकूच आमी बाब प्रज्वल साखरदंड्याक मेवले। प्रज्वल साखरदंडे वॉज व्हेरी कायंड इनफ। तो येयलो हिंगासर आनी पळयलो आनी म्हणूंक लागलो इमिजिएटली आमी एक्शन घेवया कितें तरी आपूण वील टॉक टू द कमिशनर आनी तो कनेक्ट करून तेणें कमिशनरा कडेन उलोवन इमिजिएटली एक्शन जालें आनी उदक कशें वचना तें पळोवंक लागलें आनी फायनलायज जालें। काम चलता आसतना विथीन 2 डेज तांकां फोन येयला, लोक काम करता तांकां थिंगा वचा म्हणून आनीक 2-3 जाग्यांचेर धाडलें आनी हिंगासरलें काम बंद केलें। आतां बेजीक प्रॉब्लेम हिंगासरलो कितें आसा, ही पळय जी सिस्टम आहा हितूंतल्यान अशें पोंदांतल्यान उदक वयता आनी तें हिंगासर जॉयंट जाता आनी तें जॉयंट जातकूच तें थिंग काडल्यान सारकें पेट्रोल पंपा कडल्यान वचोन रुय देव ओरें आमचें एका लागता। आतां स्मार्ट सिटीन कितें केलां, तेणें सक्शन घालपाक सिवेरेजीचो तेणी येद्दे मोठे पायप घातला आनी ते पायप हिंगासर येत्याच्यान सारकें अशें येयलां आनी हिंगासरल्यान जॉयंट जावन गेला आनी हिंगा पळय हो तो चेंबर दिसता तुमकां, पळय हो तो चेंबर आसा तो, त्या चेंबरांतल्यान तेणी पायप पसार केला। आतां इतले तेंचे हांव नको इंजिनियर्स कसले ते जे झोरीचें उदक वयता तितूंतल्यान तेणें पायप पासार केला आनी ड्रिलींग मारलां आनी हे जी आसलेली ड्रेनेज वचपाची ताका अशी आदले फातर ते एंटिक्स फातर ते अशें आसता तितूंतल्यान तेणी ते ड्रील मारून तेणी ते पायप पासार केले आनी ती आदली पुर्तुगेज तेंपा वयली सगळी ती पळय ती आसलेली ती कोलॅप्स जावन पडली। शेवो मारला तो पळय, शेवो मारला तो वसोंक जायना आतां हितून भितर आनी सारकी प्रॉब्लेम जाल्या। सो आमी आतां नको आतां कितें तो हांव आतां परत प्रजला कडेन वयता आनी रिक्वेस्ट करता आमची हेरिटेजीची येद्दी व्हडली सेंच्युरीज ओल्ड हें आहा ती काबार केली म्हणून। म्हाजें इतलेंच म्हणणें, तुमी जाणा थिंगासर हें वयता जाल्यार तुमी ड्रेन मारून थिंगासर पायप घातलें कशें, हें घालपूच न्हू हितून कांयच हें ना, तेंची प्लॅनिंग ना, इम्प्लिमेंटेशन ना आनी सुपरविजन ना आनी जेन्ना हे तिनूय वस्तू ना जातकूच अशी कॉलेप्स जाता आनी पणजेची दुर्दशा अशी जाता आनी मोयांतले आमच्या लोकांक तुमकां खबर आसा ही आमची कितें ती लायफलायन म्हणटा, जशी म्हादय गोंयची लायफलायन तेच भाशेन ही झर आमची लायफलायन, मोयेकारांची लायफलायन। एड्रेस हो एड्रेस आमचो खंय रावता रे मोयान झरी कडेन, हो एड्रेस आमचो बरबाद केला। ही जर पयली मळ्यांतली जीवनदायिनी म्हण फामाद आशिल्ली, पूण आयज महानगरपालिका हातून लक्ष घालिना हें पळोवन वायट दिसता। हे झरी खातीर लढो चालूच उरतलो अशें मिनिनान सांगलें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान खाशेलो खबराकार समीप नार्वेकार।
मडगांव एसजीपीडीएच्या नुस्तें मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या। 4 वर्सां जायत आयली तरी अजून ह्या नुस्तें मार्केटाची दुरुस्ती जावंक ना। मार्केटांतले टायल्स फुटल्यात, नुस्त्याचें घाण उदक वचपाक सारकी वाट ना, देखून नुस्तेकार बेजारल्यात। तशेंच मार्केटांत नुस्तें व्हरपाक येवपी गिरायकांक लेगीत बरोच त्रास सोंसचो पडटा। नुस्तें मार्केटाची दिसान दीस बाबत अवतिकाय जायत चल्ल्या। एसजीपीडीएन हातूंत लक्ष घालून पावसा पयलीं नुस्तें मार्केटाची दुरुस्ती करची अशी मागणी एसजीपीडीए रिटेल मार्केटाचो अध्यक्ष फेलिक्स गोन्साल्वीस हाणें केल्या। करून ते रेनोवेट बीट करता आसतना आमगेले सगळ्यांक इंडिव्हिज्युअल मिटर आसलेले ते मिटर रेनोवेट करता आसतना काडले आनी तांकां सांगलेलें की आमकां परत आमगेली मिटर परत दियात। तेणी कनेक्शन ओडून दवरला पूण मिटर कनेक्शन करूं नये परत हांगा आनी जनरल लायट येयली सगळें आनी निमाण हप्त्यार कितें वर्सान 1 वर्सान तुका बील येयलें म्हणटा इतलें तें बील भर म्हणटाय नाजाल्यार लायट काडून नाजाल्यार लायट काडून मागीर तें आमी कलेक्शन केलें आनी लायट भरली तुका 1 मिनट 2 मिनट दिल्यार कोणाच्यानय बरें जाता ती बराबर तो लायनी बील जाल्यार जावपा ना न्हू बराबर जायना ताका लागून ते आमी ताका सांगलें तुमी आमी आतां करताय आमकां म्हयन्या बील दिया आमी बसताय नाजाल्यार आमी इंडिव्हिज्युअल लायट दियात। कितले अशें बील आयिल्लें तुमकां? 1,60,000 1,61,000 बील बोल्ला कितें आनी उरला आतां पार्ट पेमेंट बोल्ला आनी उरला पेमेंट आसा 1,61,000 ते आमी भरची पडटलें। एसपीडी आपूण घेयना म्हणटा। मार्केटाची हालत कशी आसा? मार्केटा हालत बरबाद जाल्या। हांव तेजी चोरून काबार टायल्स बाज फुटल्याय ते पळय आनी पडल्या देखून आमी सिमीट घालताय काडटाय आमी पयशे ते 1 रुपी मोडून रेडी नाय माजरा अजून पेंट मारनाय ना म्हणून बाजार धुयनाय कितें कसले कॉन्ट्रॅक्ट दिताय आनी करताय पूण आमकां खबर नाय सगळे राजी तल्ले जालो पयलीं पण राजी बरें आसलें जालें पूण एटलीस्ट दिसा 2 दान उतारले गार्बेज काडटाले बाटर सुद्दां भायल्यान टायल्स जाले बाटर भरून भायर रोडाचेर वचता घाण आनी पब्लीक बी पळयता आमी सांगलें तें आयकनाय पब्लिकान एटलीस्ट इंटेंशन घेवपाक जाय की चोवपा तेका नाजाल्यार एक एप्लिकेशन घालूं जाय ना सिनियर सिटीजन पडटाय ते सिनियर सिटीजन बी योग्य रावताय तेणी एप्लिकेशन करून दिवपा जाय वय तांकां टायल्साचेर पडटाय सफाई करनाय चुकल जालो तो स्लीप जाताय हेजेर तेणी लोकांक घेवपा जाय आमगे मार्केट न्हू तो पब्लिकाक घेवपा पब्लिकान एटलीस्ट कंप्लेन दिवपा जाय न्हू आमी कितें जाल्यार। तारीख 21 मे 2023 दिसा दक्षिण गोंयांतल्या शेल्डेच्या वीज उपकेंद्रा वयल्यान सकाळीं 7 ते दनपारां 3 वरां मजगतीं वीज पुरवण बंद करपात येतली आनी ते खातीर 100 MLD साळावली उदका प्रकल्पांतल्या सकाळीं 7 ते दनपारां 3 वरां मेरेन आनी कोटाळ्ळी सांगे हांगा 160 MLD उदका पायपलायनीचे दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 7 ते सांजेची 5 वरां मेरेन सांगे, केपें, साश्ट आनी मुरगांव तालुक्यांत उदका पुरवण जावची ना। गिरायकांनी ह्या गैरसोयीची नोंद घेवची अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केलां। दिवचल पालिकेन सध्या पालिका वाठारांत गटर नितळ आनी हेर मोन्सुना पयलींची कामां हातांत घेतल्यात। ह्या कामांचेर पालिकेची देखरेख आसा। मोन्सुना पयलींची कामां बरीच नेटान चल्ल्यात। 2-3 म्हयने 2-3 वॉर्डांतली कामांय पुराय जाल्यात। उरिल्ली कामां पावसा पयलीं करपाची मोख दवरल्या अशें नगराध्यक्ष पुंडलीक फळारी हांणी सांगलें। आमी चालू केला ऑलरेडी जवळ 2-3 वॉर्ड आमचे ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लेले। ह्या पावसा पयलीं आमी सगळे 14 वॉर्ड आमी कंप्लीट करतले। हय देखरेख आसता आमचे सुपरवायझर आहा आमचे इंजिनियर आहा सगळ्यांचेच लक्ष आहा आनी बेगीतल्या बेगीन करून घेवपाचें आमचें ध्येय आसा आनी आमकां तें करूंकूच जाय। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 2000 रुपयाच्यो नोटी चलनांतल्यान काडून उडयतले अशें रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान शुक्रारा दिल्ल्या निवेदनांत म्हणलां। लोकांनी 30 सप्टेंबरा पयलीं 2000च्यो नोटी बदलून घेवच्यो अशी सुचोवणी ह्या वेळार बँकेन दिल्या। हो निर्णय बँकेच्या क्लीन नोट पॉलिसी खाला घेतला अशें शुक्रारा रिझर्व्ह बँकेन केल्ल्या निवेदनांत म्हणलां। रोटरी क्लबाच्या पणजी मिड टाउन शाखेन शाळेंतल्या चलयां खातीर 500 गुलाबी सायकलींचे वाटप केले। पणजी जिमखाना मैदानाचेर जाल्ल्या सायकल वाटप कार्यावळीत गोंयच्या 25 शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो।
भारताचो आदलो क्रिकेट खेळगडो मोहिंदर अमरनाथ ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले आनी तांच्या हस्तुकी ह्या सायकलीचें वांटप जालें. शाळेत चली भुरग्यांची गतीशीलता ह्या प्रकल्पा अंतर्गत ही कार्यावळ राबयल्ली. बहुत बहुत नमस्कार प्यारे बच्चों को. And this remind me of my school days, like I was in a boarding school. When I got my first bicycle, I was the happiest man. And okay, I was not as a great student like all these girls are or probably people around here, but it definitely helped me in sports. And thank you for inviting me here. I think it's a great occasion and congratulations to Rotary Panjim. और बहुत एक्चुअली अच्छा लगता है जब I still do bicycle, I go on bicycle and things like that for exercise purpose and all that. But what I love, कि जब आप bicycle पे जाते हैं और आपको ठंडी हवा लगती है and really it makes you happy. तो बच्चों दिल से पढ़ो and study hard. You must think that you are the best. Don't miss school. Be regular with your tuitions, and I'm sure you'll all achieve, and you'll fulfill your dream one day. And all the best to you, and all the best to everybody. शिवोले मारना पंचायतीच्या सरपंच पदार अभय शिरोडकरांची निवड झाली आणि उपसरपंच पदार मनोरमा गोवेकरांची निवड झाली. शिवोले वाठाराची उदरगत करप हो आपलो हेतू आसा अशें अभय शिरोडकर हांणी सांगलें. म्हाका सगळे वोट करून सरपंच केल्या उपरांत सगळे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जे कोण आसा करूंक ना तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाज्या सपोर्टरांक सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं. मान्याच्या हितून जी कितें डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती हांव करतलो. तशेंच ती करपाक लागून म्हाका जे फुडाकार कोणाचे वांगडा घेवपाक जाय ते हांव सगळें करतलो. आमी आतां हांव येयल्या रुलींग MLA कडेन आसलो. आमचे कामां जावपाक जाय आशिल्ले आमी रुलींग MLA कडेन आसता. म्हणजे ही पंचायत भाजप म्हणून मॅडम वट्ट 17 लाख रुपया खर्च करून पेडण्या वारखंड वाठारांतल्या शेमेचे आडवण हांगा साखो बांदपाक सुरवात केल्या. लोकांक गणपती विसर्जना वेळार भरपूर त्रास सोंसचे पडटाले. देखून बेगोबेग हे काम पुराय करून घेतले अशें प्रवीण आल्लेकरान सांगलें. शुक्रारा वारखंड वाठारांत शेमेचे आडवण हांगा साखो बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत उलयतालो. PWDचे आयचे 16 लाखाची ही फायल पास करून हाडलेली आसा. कित्याक हांगासर लोकांक खुबशे त्रास जाताले कित्याक पावसान हांगासर उदक भरोन गणपतीच्या ज्या टायमार चतुर्थी टायमार तांकां हे सायडीन वचपाक मेळनासलें. ताका लागून जाता तितले बेगीन ही फायल पास करून हाडून तांकां हांगासर हो कल्वर्ट हांगासर आयज आमी हांगासर इनॉग्रेशन आयज हे केल्लें आसा. तें जाता तितले बेगीन हे तेंचें कंप्लीट करून काम दितलो अशीच कामां आसतली. आनी हांव अशेंच सरपंच आनी मेंबराक सांगूंक सोदता कितें अशेंच तुमी लोकांक खंयसर खऱ्यांनीच गरज आसा ते तुमी जाता तितले बेगीन पयलीं जाणून घेवचे आनी तांकां जाता तितलो सपोर्ट आमी सरपंच आनी मेंबरांनी ते तुमी आमचे कडेन येवन ही कामां करून घेवची. बायणा खारीवाड्याचेर दर्यादेगे कुशीक आशिल्ली रापणकारांची घरां मोडपाक दिवचो ना ह्या प्रश्नांचेर तोडगो काडटलो अशें आश्वासन केंद्रीय नुस्तेमार खात्याचे मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हांणी दिलां. सागर परिक्रमाच्या 5व्या सत्रांत केंद्रीय मंत्री रुपाला हांणी शुक्रारा वास्को आनी बायणा जेटीक भेट दिवन ह्या जेटींचो नियाळ घेतलो. तशेंच थळाव्या रापणकारांचे प्रश्न तांणी जाणून घेतले. जेटीचे नूतनीकरणाचें काम लेगीत बेगोबेग सुरू करपाचें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें. इसमें जो सवाल लोगों को आ रहे हैं डिमोलिशन के, ये बहुत ही अहम समस्या है हमारे लिए. बोट्स वालों के लिए पार्किंग की समस्या है और यहाँ जो जगह है फिश डिपार्टमेंट के पास उसी में इनको शेड या अपना मच्छी जो आती है उनके लिए ऑक्शन हॉल, इस प्रकार की सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी के लिए वो अपने मछुआरे भाई बहनों की समस्याओं को समाधान करने के हेतु एमपीडी से
एनओसी मिले उसके लिए वो बहुत ही आग्रहपूर्वक मुझे अपने पास बैठ के भी वो समझा रहे थे। जब हमारे मंत्री महोदय यहाँ अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसी बीच में भी उन्होंने ये मौका लिया कि आप एमपीडी के साथ मिलकर इसका समाधान निकाल। कळून येयलें की बाबा हांगा जे इश्यूज आसा ते आमी तेजे फुडें एक मेमोरंडम दिलो। मेमोरंडमाचेर आमी सगळे पॉयंट्स मांडलेले आसा। मेन इश्यू जो फिशरमॅनाचो आसा तो मेन म्हणजे तो घरांचो जो घरांचो हांगा तांकां बंद नोटिसी येता डेमोलिशन लागून तो इश्यू आसलेलो। दुसरो तांकां नेट बायंडींग शेड ना तो इश्यू तांचे फुडें घातलो। दुसरो जो तांचो पॉयंट आसता लोडिंग अनलोडिंग पॉयंट आसता पळय तो तांकां ना। आनी मेन म्हणटा चवथो मेजर प्रॉब्लम आसा तो ब्रेक वॉटर हांगा जाय, कित्याक पावसान जे डिंगी आसा तांकां हांगा पार्क करपाक मेळना। तांकां सगळ्यांक दुसरे कडेन व्हरचें शिफ्ट करचें पडटा, कासावले मजोड्डा बोकमाळो ते सायडीक। सो हे सगळे कडेन एड्रेस केले। आनी मेजर जो इश्यू आसलो तो लोकांच्या घरांचो। आयज फिशरमॅन जर पोट भरतले जाल्यार ते दर्या देगेकूच भरूंक शकता, तांकां तूं रिहेबिलिटेट करूंक शकना दुसरे कडेन व्हरून। सो आयज आमकां एश्युरन्स दिलेलो आसा युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज आमचो पुरुषोत्तमजीन, कितें बाबा आपूण इंटरफियर जातलो, आपूण एमपीडी कडेन उलयतलो आनी हे जे इश्यू आसा जी एनओसी तुमकां मेळोंक जाय बाकीचे हेच्या भितर सॉर्ट आवट करपाक लागून आपूण स्वता इंट्रस्ट घेतलो। हांवें पर्सनली तांकां सांगलें की हो इश्यू जो आसा तो सगळो आमी हँडल करूंक शकता, फक्त एमपीडीचो एनओसीक लागून आमकां इश्यू जाता। आनी तेणें सांगलें की आपूण एमपीडी कडेन इंटरॅक्ट करून हो इश्यू सॉर्ट आवट करून दिवपाचें आनी एश्युरन्स दिल्लेलें आसा। आनी खरीच विशालची गजाल म्हणल्यार आयज तो हांगा येवन हे फिशरमॅना कडेन उलयलो। दोनी एसोसिएशनां आमची देस्तेरो एसोसिएशन तशेंच आमचे बायणा एसोसिएशनान हेंच्यांनी दोगांनी ताका रिप्रेजेंटेशन दिल्लेलें आसा। हांवेंनूय रिप्रेजेंटेशन दिल्लेलें आसा ऑन बिहाफ ऑफ द फिशरमॅन कम्युनिटी की बाबा जे इश्यू आसा ते आमचे बाबा सॉर्ट आवट करचे। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचो गोवा गव्हर्मेंट, आमचो गोंयचो फिशरमॅन मिनिस्टर निलकंठ हरणकर तशेंच आमचो युनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तमजी हे दोगी जाण मेळून हो फिशरमॅनाचो जो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करतलो। महाराष्ट्रातली बैलगाड्यांची सर्त तामिळनाडूतली जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकातल्या कंबाला खेळांक सर्वोच्च न्यायालयान परवानगी दिल्या। अशा खेळांक लागून जनावरांचे हाल जातात असो दावो करपी याचिका प्राणीमित्र संघटनांनी केल्ल्यो। ताचेर न्यायालयान हो निकाल दिला। तामिळनाडूतली जल्लीकट्टू, कर्नाटकातली कंबाला आणि महाराष्ट्रातली बैलगाड्यांची शर्यत हे तिनूय खेळ कायद्यान वैध आसात। ताका लागून ते खेळपाक हरकत ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान जाहीर केलां। ही खबर येतकीच तिनूय राज्यांनी खोस उक्तायली। मजगतीं गोंयांतल्या धिरयांकूय परवानगी मेळटली अशी आस्त कांय धिरयां मोगींनी उक्तायल्या। वेर्णा राष्ट्रीय महामार्गार दुचाकी स्टंट्स करपी 3 तरणाट्यांक वेर्णा पुलिसांनी अटक केला। रस्त्यार वाहनां चालू आसतना हे तरणाटे दुचाकीन स्टंट्स करताले। एका दुचाकीर 3 जाणां बसून 2 जाणां पोज दितात जाल्यार तिसरो तांचो फोटो काडटा। महामार्गार अशें नाका जाल्ले स्टंट्स करून स्वताचो जीव धोक्यांत घालतातूच तेच प्रमाण दुसऱ्यांकूय त्रासांत उडोवपाची कामां हे तरणाटे करतना दिसून येतात। ह्या पुराय घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। केपें मतदारसंघात जावपी उदरगतीच्या कामांचे श्रेय आदलो केपेंचो आमदार बाबू कवळेकार घेवपाक सोदता असो आरोप आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी केलो। हे हॉट मिक्सिंग प्रकल्प आपणे आपल्या कार्यकाळांत हाडला अशें ताणें स्पश्ट केलें। शुक्रारा केपें वाठारांतल्या रस्त्याचो शुभारंभ आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी केलो। ह्या वेळार आदले उपमुख्यमंत्री आनी आदले केपेंचे आमदार बाबू कवळेकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले।
म्हाका दिसता लास्ट एक वर्सा हो सातवो कितकाय हॉट मिक्सिंग आमी स्टार्ट करता आनी जायत कोणेन उल्लेख जाता की एवरी टायम आम केल्ले आम कोण हाडले म्हूण आज हांवें मुद्दम पेपर हाडले हो जो टेंडर जाल्लो हो एका टेंडर हें काडलें ऑन 23rd ऑफ मार्च 22 तारखेर मार्चाच्या 2022 एका टेंडर नोटीस काढलो टेंडर जाल्लो हो डेट सांगता मुद्दम टेंडरा डेट सांगता 22 आमगेल्या मार्चाच्या हो टेंडराचो हें जाल्लो गेल्या त्या वर्साक आमदार जाल्लो मार्चाच्या 10 तारखेर आनी 23rd ऑफ मे थोडे डिटेल हा 23rd ऑफ मे हो तांकां टेंडर जाल्लो डेट काढली 10 तारखेर मायाच्या टेंडर काढलो 23 मायाच्या आणि वर्क ऑर्डर दिल्या 31 मार्च 2023 कितें आसता गेल्ले फावटी आमी उलयले नाही आमचो उलोवपा येताले आनी पेपर हाडले कित्याक आमकां एविडन्स आमचो उलोवपाक बरें ना हे फावटी हांवें सगळी पेपर हाडले शालांत मंडळान एप्रिलांत घेतिल्ल्या 10वेचे परीक्षेचो निकाल शेनवारा 20 मेक सांजेच्या 4:30 वरांचेर जाहीर जातलो 2 सत्रांत जाल्ले परीक्षेक 20,476 विद्यार्थ्यांची नोंदणी जाल्या पर्वरेक शिक्षण संचालनालयाच्या परिशद घरान निकालाची घोषणा जातली शालांत मंडळान अंदू 10वे खातीर 2 सत्रांत परीक्षा घेतिल्ली पहिल्या सत्राची परीक्षा 10 ते 29 नोव्हेंबर 2022 ह्या काळात जाल्ली दुसऱ्या सत्राची परीक्षा 1 ते 24 एप्रिल 2023 ह्या काळात जाल्ली परीक्षा एकूण 31 केंद्रांतल्यान घेतिल्ली दोनूय परीक्षांचेर आधारीत निमाणो निकाल फाल्यां जाहीर जातलो आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही